वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे जे राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण असा त्यांच्यानी आपले जे एफिडेविट फायल केल्ले असा सर्वोच्च न्यायालयासमोर तेतून त्यांच्यानी परत एकदा स्पष्ट केल्लेले असा की गोवा हांगासलो जो पश्चिम घाट असा, वेस्टर्न घाट असा, तो पुराय वाठार संरक्षित जावपाक जाय। कित्याक हो वाठार जो असा त्या वाठारान वाघांचे अस्तित्व असा, वाघ जे असा ते लहान पिल्लांक जन्म दिता हे स्पष्ट जाल्लेले असा आणि त्याच्या खातीर त्यांच्यानी पहिले फावटूच टायगर एस्टिमेशन जे असा राष्ट्रीय स्तराचेर चलताले, तर त्या वेळार गोंयान वाघ जे असा त्यांचो वावर असा हे स्पष्ट करणारी छायाचित्रां जी असा कॅमेरा ट्रॅप टेक्निक वापरून त्यांच्यानी घेतलेली असा आणि तितूंतल्यान स्पष्ट जाल्लेले असा की गोंयान वाघ असा। आम्ही 2009 ते 2019 पर्यंत पळयले जाल्यार लक्षात येता की गोंयच्या भूमीन, गोंयच्या रानांनी, म्हादयच्या परिसरान जवळजवळ 5 वाघांक मारले आणि अजूनही सरकार कोणाची वाट पळयता ते बी कळना। भूपेंद्र यादव जे असा केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराचे, त्यांच्यानी विरियातो फर्नांडीस कॅप्टन जे असा खासदार दक्षिण गोंयचे त्यांना उत्तर दिल्लेले असा एका पत्राच्या माध्यमांतल्यान की आमची जी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण असा त्यांच्यानी राज्य सरकाराक जे गोवा असा गोवा व्याघ्र क्षेत्र म्हणून घोषित करपाची पत्र धाडलेले असा। ह्याच्या पयलीं जयंती नटराजन जे असा किंवा आमचे जावडेकर असा केंद्रीय मंत्री ह्या सगळ्यांनी गोंयान व्याघ्र क्षेत्र जावची याची मागणी केली। रमेश जयराम असले त्यांनाय त्यांच्यानी मागणी केली आणि गोंयचे अस्तित्व जर फुडारा खातीर आणि वर्तमाना खातीर जर राखपाचे अशें सरकाराक दिसता, गोंयच्या लोकांक प्राणवायू आणि उदक जर मेळपाक जाय अशें जर दिसता जाल्यार सरकारान बेगोबेग गोंयचो अस्तम घाट असा तेका सुरक्षा कवच दिवप आणि ते सुरक्षा कवच दिताले जाल्यार ते केवळ व्याघ्र क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान मेळोवंक शकता। व्याघ्र क्षेत्रच गोंयांक ते पाणी कायमस्वरूपी दिवंक शकता। जसे कर्नाटकान काळी टायगर रिझर्व अधिसूचित केला आणि त्या काळी टायगर रिझर्वाक लागूनच आमचो दूधसागर जो असा तो 12 महिने व्हांवता। हे जर आमकां उदक जर निरंतर व्हांवंक जाय, गोंयच्या लोकांक पिवपाचें आनी शिंपणावळी खातीर उदक मेळोवंक जाय जाल्यार व्याघ्र राखीव क्षेत्र जावप गोंयांत चड गरजेचें आसा आणि आमी सगळे जाण त्याच्या खातीरच काम करीत आसा आणि म्हाका खात्री आसा की एक ना एक दीस तरी गोंय सरकाराक ही आमची मागणी जी आसा ती ग्राह्य धरची पडटली। वाघ जे आसा ते गोंयान सध्या आमचे जे म्हादयचे अभयारण्य आसा ह्या वाठारान वाघ आसा हे स्पष्ट जाल्लेले आसा। ते कॅमेरा ट्रॅप टेक्निक जी आसा ती वापरून त्यांच्यानी स्पष्ट केल्लेले आसा। हाच्या पयलीं जे आमचे महावीर अभयारण्य आसा तेतूनय वाघांचे अस्तित्व सिद्ध जाल्लेले आसा, जेका आमी मोले राष्ट्रीय उद्यान म्हणटा। आणि खोतीगांव हांगासर जे वाघ आसा ते आमचे जे काळी राखीव व्याघ्र क्षेत्र आसा थंयच्यानूय वाघ यो वचप करत आसा। तर गोवा म्हणजे सह्याद्री ते काळी टायगर जो पट्टो आसा, जे व्याघ्र भ्रमण मार्ग आसा ह्या परिसरात वाघांचे अस्तित्व स्पष्ट करपी आताच हाली वायल्ड लायफ इन्स्टिट्यूटचो अहवाल जो आसा हो प्रकाशित जाल्लो आसा। त्याच्या माध्यमांतल्यान स्पष्ट जाल्लेलें आसा की गोंयांतल्या म्हादय अभयारण्या बरोबरच त्याच्या आवाठान जे अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यान आसा थंयसरूय वाघाचे अस्तित्व आसा हे स्पष्ट जाल्लें आसा। सर पूण कित्याक गव्हर्नमेंट कित्याक इंटरेस्ट दाखयना? आता गोवा सरकार आसा तितून कांय जे मंत्री आसा त्यांचो एक हेतू आसा की तांकां दिसता अजूनय की बाबा ह्या अभयारण्याच्या राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरात किंवा त्या भितर जो मिना खणी आसा त्यो आमी चालू करताले, पूण तेंच्यांनी सगळ्यांनी हे विसरपाक जाय। कित्याक 6 नोव्हेंबर 2003 दिसा सर्वोच्च न्यायालयान गठीत केलेल्या हाय लेवल कमिटीन स्पष्ट केलेले आसा नॉट इवन ग्रास शुड बी लिफ्टेड फ्रॉम दिस एरिया अँड हाव यू कॅन एक्सपेक्ट दिस एरिया यू कॅन गोइंग टू डिग आउट द आयर्न ओर। सो ते जे आसा ते कठीण आसा, हांगासर खणी सुरू जावप शक्य ना। सो मायनिंग इंटरेस्ट आसा? हय, तेतून मायनिंग इंटरेस्ट आसा। ते जरी लोकांच्या हिताचो दावो करीत आसा तरी तो तितको सत्य ना, कारण ह्या परिसरात कितले लोक आसा हे 2-3 वेळा जी कमिटी नेमल्यो सरकारान डॉक्टर हेमंत कारापुरकाराच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती नेमलेली त्यांच्यानी जे कितें नोंद केल्लेले आसा आपल्या अहवालान ते जर वाचीत जाल्यार जो सरकार दावो करता तो चुकीचो आसा हे स्पष्ट जाता। सर रिसेंट कॅमेरा ट्रॅपान म्हणटा कितले वाघ हे जाले कॅप्चर? आता सध्या कॅमेरा ट्रॅपान 2 जे आसा ते प्रौढ वाघ जे आसा त्यांचे छायाचित्र जे आसा ते तांकां प्राप्त झालेले आसा। आणि हाच्या पयलीं जेन्ना जे आमच्या देशाच्या प्रधानमंत्र्यान
व्याघ्र गणना 2022 जी आसा ती घोषीत केली. तितून गोंयात 5 वाघ जे आसा त्यांचे कॅमेरा ट्रॅपाच्या माध्यमांतल्यान अस्तित्व आसा हे स्पष्ट झाले.